देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जुआंव बाप्तिस्त जेजू क्रिस्ता पयलो ह्या संवसारांत जल्म घेता आनी जेजू क्रिस्ता पयलो मरून वेता. जेजू भाशेन पदवी आसलेल्या मनशान जुआंव बाप्तिस्ताचो जीव काडलो कित्याक ताची उतरां ताका आव्हान करताले. एक मनशान ताचे कडेन व्हडली पदवी नासलोली, फाटां बेस्तां नासतना स्वताचें बोल घेवन देवाच्या राजाची परगोटणी करता. देवाक आर्गां दिवया जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिविता पासत. आमच्या आधुनीक काळांत पासून आमकां सबार फावटी दिसून येता की मनशाच्या जिविताक मोल कांय जाग्यांनी कमी जाला. जायते जाणांक जुआंव बाप्तिस्ता भाशेन मरोंक पावता. धाकट्या कारणाक लागून मागुया हे अन्याय सोंसतल्या मनशांक पळोवन अन्याय करतल्यांची काळजां आनी मनां बदल्ल्यार पुरो. मागुया, मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.